गुड आफ्टरनून गाईज. सो वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. सो आज कितें जालें आतां दनपारचें आमी जेवण बीन सगळें रेडी जालां. फ्रांसीस बीन सकाळचो म्हजो फोन घेवन गेलो सो हांवें ब्लॉग बीन कांयच करनासलो. ताका मातसो कितें जाय आसलो म्हजो फोन. सो तो ऑफिसान गेल्लो. दनपारां येयलो, जेवली बिली आमी सगळें जाणां आनी फ्रांसीस परत आपल्या कामाक भायर सरला. तो सद्या आत्तां जस्ट भायर सरला तो गेलो आनी म्हटलें आतां हांवें बायक बीन बरयला. आमी सगळीं जेवली. आतां बायल सद्या कितें जेवच्या पयलीं न्हिदलेलें बीन आतां न्हिदना. सो काल तेणें रुटीन चेंज केला. आयजूय परत चेंज जाला हेजें. ते जेवच्या पयलीं न्हिदलेले मागीर उठले बरयलें ताका. आतां न्हिदचें ना. सो अजून न्हाणू ना. सो आज वयतले आमी आयल्या थंय पालकी आहा आज. एक्चुली आमी सकाळचे वचपाचे. सकाळचे बायेचे जावन आसलें. म्हाजे सगळे जाणां बाय उठोना कांयच रेडी जावन आसलें. सॉंग म्हणटाय बाय आमचे. बाबा म्हणणे सॉंग म्हण मरे. आं आत्तां म्हणटाले. सो ते आहा म्हणून तेजें रुटीन सगळें चेंज जाता न्हू. सो ते सकाळचे उठोना कांयच रेडी जावन आसलें. सो सकाळीं उठले प्लस आतां गाडी येतली. फ्रांसीस काय ना नाल्यार सांजचो आमकां गाडी येयली की फ्रांसीस आमी सगळीं वांगडा वचपाची आसली. फ्रांसाक कितें येयलें म्हणून फ्रांसीस ऑलरेडी गेलो कामा खातीर. आतां कोण येतलो खबर ना. मुस्ताक काय सांग कोणूय येतलो. सो आमकां मागीर बेगीन येतलो म्हणटाले आयज. सो आमी रेडी जाता थंयसर बायक न्हाणयता. मागीर हांव न्हाता. सगळें रेडी जाता. सगळें रेडी जावन वचोंक जाय. सो सगळीं कापडां बीन न्हेसपाचें आहा. पूण म्हाजें आतां पळोवया कापड बीन आहा. पूण मागीर न्हेसोवपाचें हें तें बायच्या खातीर कशें कितें पळोवया. घेवन वयतलें हांव. नाजाल्यार साडीच न्हेसतलें. पळोवया कशें कितें तें. अजून कांयच डिसायड करूं ना. आनी हे पळय हें हांगा खेळटा. म्हटल्यार मम्मीक मातशें पळय म्हणल्यार उदक गरम बीन जालां. बायक न्हाणयता आनी फटाफट रेडी जावपाचो. कशें कितें पळोवपाचें केन्ना कशें जातलें आमचें आयज. आं बाय 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 बाय. आय बाय बाय बाय. आय बाय बाय बाय. सॉंग म्हणटा रे माझा बाबा. म्हण सॉंग म्हण रे बाय. आले कोण रे बाबा. एलिफंट व्हेरी गुड. बाय के बाय. मातशें केस येयला आतां सद्या. केस येता रे बाबा. हॅपी बर्थडे करता. सर रेडी जालें गडबड फास्ट रेडी जालें. आनी म्हाजो कितें जालें ना कापड बीन घेतल्या पूण आनी एक साडी घेतली तेजो ब्लावजूच गावना. सर साडी आयनाक दिली पूण तेजो ब्लावजूच गावना. ही न्हेसपाचें आसलें एक्चुली हांव आयज. पूण आसूं आतां तेजो ब्लावज खंय उडयला खबर ना. म्हणजे गावत ना. ते टेलराक हेज्या कडेन उरलो काय खबर ना. लॉन्ड्रीन बीन विचारता मागीर. आतां टायम ना. बायकान बेश्टें सद्या कपडे घातलो थंय वयता. वयता आसतना म्हाका मातशें ज्वेलरी शॉपार वचूंक जाय. बायच्या हांवें 2-3 शेणयले आनी हें मातशें हें जालां. सो दुसरें घेवपाक जाय. सो चलो या मरे बाबा. बाय बाय कर. आजीमाक बाय बाय कर. बायक सोमते पळय गळ्यान घेतले. तेजे बायचे मातशें काळे पडले आनी बाकीचे सगळे खंय शेणयले. रे बाबा खंय वयता तूं. खंय वयता रे. खंय वयता रे तूं. मामा वयता काय वयता. हां वयता सांग. सो आतां पालकी म्हणजे येवपाचें आहा. लेट येतली. सगळी तयारी करता दारांनी आपल्या. सगळें लायटींग बीन घातलां हांगासर. हांगा बाईन हांगा पेंटींग केलां. आनी आसरा पळय आदी रेडी जालो. आसराक हें करूंक जाय कपडे घालूंक जाय. यो गो यो. सो आमी रेडी जाला. आतां वचपाक कापड बिपड न्हेसले. दीदी आत्तां येयल्ले पळय. सो हे पळय भाभी आनी दीदी रेडी. भाभी फेटो बीन मारून येयली की हांगा आमी वचनात. आमी थंयसर न्हेसताली. सो आतां पालकेक वयतली. खंय गावता पळोवया पालकी आमकां.
बाबीन सगळं हाडून दवरले आम्ही अर्ध्या वाटेकूच धावट येयली बेगीन की बाबीन बीन दवरून आसले सगळे भायर सो आतां बाईने बी हांगा अर्दी रांगोळी घातलेली हांगा बेश्टे आतां हें घालता रांगोळी टेबलाच्या सायडीक सो आतां आमी रांगोळी घालताय पळय इन प्रोसेस आहा कालचे अर्द्याक पावलाय येतली बेश्टे सिंपल घालता आधीचे पळय फ्रेंड बीन येवन रावले हांगा आनी आधी व्हिडिओ घेता शेब हांगा जाले रांगोळी घालून ही बाईन घातल्या का बेश्टे स्लायड कलर दिला बाबीन दवरले सगळे पालखी थंय पावला हय तर जाले पालखी फुडें गेल्या तर आमी वयता बाय डाडा येयला ते दवरपाक तांचो येयलो चलो बाय बाय या म्हणले बाबा मी सगळे फुडें वयतले आतां पालखी काका बाबाय बाय 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 टाटा बाय बाय गो दीदी डॅडी वचून बसले हा मग गेलो टाटा टाटा हा बायलो बाबू माझी टाटा बाय बाय कर बाय बाय कर बाबू ते बाय 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 कर रे कर टाटा टाटा चल चल आले ताका फुलां दिता पळय बाबा देता बाय बाय टाटा बाय बाय चला चला परत घेतली रे गुड नाईट कळना बाबाय गो बाबायच कळना आमका बाबायच कळना बाबाय कर थँक्यू देव थँक्यू चला येता गे या मरे बाय बाय चलो चल बसा अरे नमस्कार